जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे, अजून कसे रावल्या वोगे. हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे, दगदगून जाऊं दी जागे. जायात जागे, जागे गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे. नमस्कार. जाया जाग्या प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. मीन बंद जाल्ल्यान गोंयच्या चडशे लोकांक त्रास जाला, चडशे लोकांचे हाल जाल्या आनी फाटले 3 फावटी आमी मिनाचे वाठारांत जे गांव आसा जंय मिनार काम करपी लोक रावतात त्या गांवांनी वचून हो प्रोग्राम केल्लो. पयलीं पाळये केलो, मागीर उग्यां केलो, मागीर सावड्डे केलो आनी आज आमी वास्को आयल्या. वास्को कित्याक तर तेवटेन जे मीन काडटात ते वास्कोंतल्यान परदेशाक वता, फॉरेनाक वता आनी वास्कोक पोर्ट टावन म्हणटात, म्हणजे पोर्टाचेर अवलंबून आशिल्लें शार. आनी बीन जर बंद जायत हें शारूय बंद जाता अशें म्हणटाले आमच्या भुरगेपणांत. आज अशें म्हणटात की मीन बंद जाल्ल्यान हांगा 80% कारवाय जी आसा, एक्टिविटी, अर्थीक कारवाय जी आसा ती बंद जाल्या आनी खुबशे त्रास जाता. म्हणून ताजेर आज आमी 1 वर उलोवया. आमचो प्रोग्राम आतां सुरू करया. तुमी उलोवपाचें, हांवें आयकुपाचें आनी गरज पडल्यार हांवेंय बी उलोवपाचें. सांगात वास्को शारांत वो गोंयांत तुमच्या दृश्टीन कसले कसले प्रश्न जाल्या, सरकारान ते प्रश्न सोडोवपाक कितें उपाय केल्यात, तातूंत आनी कितें करपा जाय नाका, तुमच्यो कितें सुचोवण्यो. आनी तुमी प्रश्न विचारा इतलो न्ही, तुमी कोणाची तासमपट्टी करपा जाय जाल्यार करात, कोणाकी कॉंग्रेच्युलेट करपाचें जाल्यार करा, परबीं दिवपाची जाल्यार दियात. तुमच्यो भावना सारक्यो मेकळेपणान उक्त्यो करात. तेच पयलीं तुमचें अभिनंदन करता, कारण तुमी माजी पोर्टाचे चेअरमॅन, ती तुमकां पोर्टाची जाणीव आसा आनी तशेंच आतां मायनी तुमी सगळी अभ्यास करून जे आमकां जी माहिती दिली ताजे बद्दल तुमचे सगळे वतीन हांव अभिनंदन करता. पयलो जो म्हाजो प्रस्न आसा तो मायनींग केन्ना बंद जाल्लें आनी कोणी केल्लें. दुसरो प्रस्न आसा की काही लोक पयल्या 3,500 घोटाळो म्हणून जे उलयताले आनी आतां तेच मनीस 3 ते 3,500 घोटाळो म्हणटात. तिसरो प्रस्न आसा की मायनींग सगळे आधी इल्लीगल आसलेले, आतां लिगल हा इल्लीगल ना अशें आयकूं येता. हे सगळे प्रस्नाचो विचार केल्या नंतर अशें दिसता की गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करता काय कितें. त्याच प्रमाणे आज ह्या पोर्टान तुमी 2-3 वर्सां चेअरमॅन म्हणून काम केल्या, तुमकां सगळी म्हायती आसा म्हणून आनीक विचारूं शकता की आज पोर्टर्स कामगाराक पगार दिवपाक फाटीं फुडें सरता, नोटिसां काडली, ह्या म्हयन्यात तांणी डे घालूंक ना. अशी परिस्थिती पोर्टर्स आसा काय कितें. कारण तुमकां माहिती आसा की पोर्टाक एका म्हयन्याक कितकें उत्पन्न येता. आज हिंगा तुमचो युनियन प्रियड, हांव 42 इयर्स पोर्टान सर्वीस केल्लो आहा सुपरवायझर म्हणून. त्या बद्दल आज ही आर्थीक परिस्थिती ज्या मायनी जाला ती गोष्ट वेगळी आनी पोर्टाची गोष्ट वेगळी आर्थीक परिस्थिती. तेजे खातीर ही थोडी म्हायती दिवची. आनी हे 3,500 इलिगल मायनी म्हणटा ते कितें आनी 3,500 आनी इलिगल मायनी कितें ही थोडी म्हायती दिवची की तेजे कोणाक उलोवपाक विचारपाक बरें जातलें. 3,500 कितें तें म्हाका समजलें ना. 3,500 जो घोटाळो मायनीचो जाल्लो आसा असो 35,000 35,000 आनी आतां 3,500 म्हणटात न्ही. तो 35,000 घोटाळो आहा पळय तो 35,000 न्ही, तो 3,500 म्हणून आतां सांगतात. अशें कोणें म्हणलां? आमच्या सीएमान सांगला न्ही हालीं. हय, बिफोर लिबर हेका इलेक्शन तो ऑपोजिशन आसतना सांगता 3,500 घोटाळे म्हणून सगळे मायनी इल्लीगल. 3 प्रश्न विचारले. पयलो प्रश्न म्हणजे मायनींग पयलीं कोणें बंद केलें. पयलीं गोंय सरकारान बंद केलें. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट आयिल्लो तो 7 सप्टेंबर 2012 ते कमिशनान लोकसभे मुखार दवरलो आनी 10 काय 11 सप्टेंबर गोंय सरकारान मीन बंद केलें. मीन बंद केलें म्हणजे मीन काडपाचें बंद केलें, पूण काडिल्लें जें मीन आशिल्लें तें व्हरपाक ताजेर बंदी घाली ना. मागीर एक 5-6 दिसांनी भारत सरकारान पर्यावरण दाखले जे दितात ते आमी सस्पेंड करता अशें म्हणून अनावन्स केलें जयंती नटराजनान. आनी तांणी ती प्रक्रिया सुरू केली. तांणी नोटीसी दिवपा जाय आनी कितें काम करपा जाय, बेठेच बंद करपाक मेळना. आनी मागीर गोवा फावंडेशन कोर्टांत वतकर 5 ऑक्टोबराक कोर्टान सांगलें की
आमी फुडली ऑर्डर दी म्हणसर सगळें बंद, मीन काडपाचें बंद आनी मीन व्हरपाचें बंद. आनी तो पर्यंत मागीर सगळ्यांक नोटिशी दिल्यो, तुमकां कितें म्हणपा जाय, तुमकां कितें म्हणपा जाय तें म्हणटा आतां अजून ताका 7-8 म्हयने जाले, अजून ताजें कांय जावना. हें जालें तुमच्या पयल्या प्रश्नाचें उत्तर. दुसरो प्रश्न, शाह कमिशन म्हणटा 35,000 कोटी रुपयांचो घोटाळो. ताणें 35,000 रुपया कशें कोंत केला हें हांवें खूब कडेन सांगलां, तें सांगपाक खूब वेळ लागता. ताणें कितें येवजिलां की खुबशीं कारणां आसात. पयलीं ताणें आपल्या रिपोर्टांत कितें म्हणलां की बाबा अमकें 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 जाल्यार तें बेकायदेशीर, आनी गोंयांत अशें 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 बेकायदेशीर जालां, अमकें अमकें बेकायदेशीर जालां, ताका अमको अमको लॉस, अमको अमको घोटाळो, म्हणून टोटल घोटाळो 35,000 अशें तांणी कोंत काडलां. तें कोंत काडलां पळय न्ही, तातूंत खुबशें तांणीच म्हणलां की बाबा हें तर तुमकां पटना, आमी सांगलां तें, आमी एक तकलेन धरून एसम्पशन म्हणटा ताका गृहीत धरून केलां. तुमकां जर तें पटना जाल्यार तुमी तुमचे एक्सपर्ट घालात आनी तुमी तें कॅल्कुलेट करात, तुमी ताजो हिशोब लायात, अशें तेच म्हणटात. म्हणून ते 35,000 पळय आसा न्ही, तातूंतलो दर आयटम पळय आसा न्ही, ताजेर भासाभास जावं येता, बाबा हें बरोबर न्ही, हें चूक न्ही. कारण तातूंत खूब, एकच तुमकां उदाहरण दिता, कारण ते सबंद 35,000 हांगा डिस्कस करपाक गेल्यार 2 वरां लागतलीं. एकच उदाहरण दिता. मायन हांव मिनेर अशें धरात, म्हजे कडेन व्हडली मायन आसा राना भायर वो रानांत धरात, आनी ते म्हणटा कितें, हांव म्हजे शिमे भायर वचून मीन काडलें. आतां शिमे भायर वचून मीन काडलें म्हणजे कितलें आसा, थंय एक ढीग मारिल्लो आसा. ते शिमे भायर काय शिमे भितर कितें तरी ते इन्स्ट्रुमेंट धरून मेजतात, GPS म्हणटा तो, आनी गुगला वयल्यान पळयतात, सॅटेलायटा वयल्यान, आनी म्हणटात की हे शिमे भायर म्हणून. दुसरी गजाल, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान कितें म्हणलें, ते शिमे भायर काय शिमे भितर हें सांगपा नजो, ताका खुबसो अभ्यास करचो पडटा. दुसरी गजाल, मीन कितले काडले, फोंड मारलो, त्या फोंडांतल्यान कितले मीन भायर काडले, त्या फोंडाची सायज आतां दिश्टी पडटा ना. तो फोंडाचो फोंड एटलिस्ट अमकें अमकें मिटर खोल आसपाक जाय, त्या अमकें अमकें मिटरांक स्पेसिफीक ग्रेविटी अमकें 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 आसा मिनाचें, म्हणून इतले इतले मीन काडले आसूंक जाय, आनी इतले इतले मीन जर काडले आसूंक जाय, इतले एक्सपोर्ट केल्ले आसूंक जाय, आनी एक्सपोर्ट केल्या 6 वर्सांची एवरेज जर काडलो, एक $60 ताजो प्रेस, आनी दर डॉलराक 47 रुपया एवरेज धरलो जाल्यार हे 35,000 कोटी जातात. आनी 35,000 कोटी पळय आसा न्ही, हो लॉस म्हणला. घोटाळोच न्ही तर लॉस म्हणजे लुकसाण. लुकसाण कोणाक, लुकसाण कोणाक तें ताणें सांगूना, लॉस म्हणला. ही गजाल ती जाली. आनीक 3,500 ती म्हणली ती चूक तुमी. आतां CMान जर 3,500 म्हणल्या, म्हज्या लक्षांत कांय म्हाका येना खंय वाचिल्ल्याचें वा आयकल्ल्याचें 3,500 म्हणिल्ल्याचें. पूण 3,500 म्हणलें जर जायत जाल्यार 3,500 तें कशें कॅल्कुलेट केलां तें आमकां सांगपाक जाय न्ही. 35,000 न्ही 3,500 म्हणून. तो लॉस कितलो, हें कितलें तें कितलें, हें सगळें तें कॅल्कुलेट केल्या शिवाय कळना. वर्तमानपत्रांक कितें जाता, तांणी एक कडेन बरयलें 35,000 कोटी, झूम करून सगळे वर्तमानपत्रांनी लोकांकय दिसलें 35,000 कोटी घोटाळो म्हणून. 35,000 कोटीचो घोटाळो ना थंय, 35,000 कोटीचें लुकसाण ना. ते कॅल्कुलेट करचें पडटलें कोणाक लुकसाण जालें, कितलें लुकसाण जालें तें. सर, तुम्ही आतांच मायनिंग बंद कशें जालें, कोणें बंद केला तेज्या बाबतींत सांगलें. हांव एक लेबर लिडर म्हणून हांव हिंगाचेच प्रश्न विचारूंक सोदतां तुमकां. हो पोर्ट जावन आसा मोनो कार्गो पोर्ट, आनी जवळ जवळ 106 वर्सां ओल्ड पोर्ट. तुमी हिंगा 6 वर्सां काम केलां. जेन्ना पोर्ट बंद जालो, मायनिंग बंद जालें, आनी आमचो प्लांट आनी बाकीची उदरगतीची जी कामां आसली ती बंद पडली. पूण तेज्या बराबर आमी जेजेर आमचो निर्वाह आहलो, आमी जेजेर पोर्ट भरताले, हिंगाचे कामदार 3,500 कामदार पोर्ट भरतालो, तो कार्गो जावन आसा कोळसो. कोळशाचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कांयच म्हणणें नासलें. स्टेट गव्हर्मेंटान तो कोळसो कित्याक बंद केलो, तेणी बंद केलो जाल्यार तो पणजी ते कशें व्हरोंक शकता. जरी तर तो थिंगा खाली जाता, थिंगा पोल्युशन जायना, थिंगाय पोल्युशन जावपाक शकता. तर तो कोळसो अशा पद्दतीन व्हेला की मुर्मुगांव बंदरांतले कामदार आहा ते तांकां कोणें पळोवपाचेच न्हू. तेंचो विचार
कदाचित असं जावपाक शकता की आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे वर्कर म्हणटकच सेंट्रल गव्हर्मेंट आसान आमी येयला अशें कांय ना. तुमी आतां म्हज्या नजरेक ह्या जेटी एरियाक आनी सड्या एरियाक पळयत जाल्यार खुबशीं घरां भाड्यान दिल्लीं आहलीं. गरीब लोक थिंगा भितर काम करताले आनी भायर थिंगा रावन आपली उदरनिर्वाह करताले. आज ती घरां पळयत जाल्यार सगळीं खाली जाल्लीं आसा. ट्रक ड्रायव्हर हिंगा आसा नाच जाल्ले आसा. थोड्याशा लोकांक काम आहा आनी तुमी सांगला तशें 20% काम चलता. आयज आमकां 20 कोटी म्हयन्याक पयशे जाय, तितूंतले 12 कोटी आमकां येता आनी 15 कोटी तर येयत जाल्यार आमचो पगार जाता. आतां त्या 3 कोटी तफावत जाल्ली आसा. तो प्रश्न कितें? म्हाजो प्रश्न आतां तेज्या फुडें येता सर. हांव कित्याक आय वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज हॅपनिंग अरावंड हियर. अशा वेळार देखून एक IAS ऑफिसर स्वताचे खर्च कम न करता फक्त क्लास 3 आनी क्लास 4 आनी बाकीच्याक इफेक्ट जाला जाल्यार ऑफिसराची ह्या असल्या काळाक इमर्जन्सीच्या काळाक जेन्ना पयशे ना त्या वक्तार त्यांनी तर दाखयले संयम. तर म्हजो प्रश्न आहा कोळसो कोणें बंद केले, कित्याक बंद केलो? तो कोळसो आहलो जाल्यार मुर्मुगांव पोर्टाचे लोक जगता आहले आनी जो नॉर्मल पगार घेताले तो पगार चलता आहलो तो देखून बंद करपाचो प्रयत्न जाला अशें म्हजें म्हणणें आहा. बंद करपाचो प्रयत्न केला की मुर्मुगांव पोर्ट बंद करपाचो. मायनिंग बंद जाला बरें आहा, कोळसोय बंद करा, अलायड वर्कर्स आहा तांचेय बंद करा. आतां तुमच्या फाटल्यान पळयशीत जाल्यार कोळसो कितलो हँडल जाता पळोवपाक गेल्यार 2.5 बिलियन टन आमचो आहलो त्या वदान कार्गो तो आतां दुसऱ्याक दिलो तेणी. तेज्या पयलीं आमी 3.5 मिलियन टन करताले थिंगा 10 नंबराक तो काडून JSWक दिला. जाल्यार हे प्रयत्न अशे कशे चल्लेले आहात? हे आमच्या वर्करांक मारपाक प्रयत्न चल्ला काय ही खरीच कॅलॅमिटी जाल्ली आहा हो म्हजो प्रश्न आहा सर. आनी असले परिस्थितीक एक ऑफिसरांनी कसो हे घालून दिवपाचो, धडो कसो घालून दिवपाचो? आतां हिंगा प्रयत्न कितें चल्ल्या फक्त क्लास 3 आनी क्लास 4नूच सगळे हे करपाचे, सॅक्रिफायस करपाचे. कसले सॅक्रिफायस? तांकां ट्रान्सपोर्ट ना, तेंची युनिफॉर्म दिवप ना, तांकां सोप्स आनी टावल दिवप, म्हळ्यार बारीक बारीक वस्तू देखून तेंचे काडून दवरले आसा. आनी आमचे जे मनीस जे दुसरे आसा तांकां 10-10 लाख रुपया ट्रान्सपोर्टाक मोडटा. 10 लाख रुपया ते कशें जाता? आनी हेजेर कोणी तोडगो काडपाचो? आमी प्रत्येकाक बरयले जरी तर इकॉनॉमी करपाक जाय जाल्यार हेजेर इकॉनॉमी करपाक आमी खंयच्या फोरमाक वचपाचो आनी हे कशें बंद करपाचें तें मात तुमी सांगचें अशें दिसता म्हाका. पहिलो प्रश्न म्हणजे कोळसो कित्याक बंद केलो? तो बंद नाही तो बंद करपा जाय आशिल्लो काय ना हाजेर हांव कांयच उलोवपाक शकना, कारण कोळशाचो हांवें अभ्यास करूना. आयचो प्रोग्राम मुख्य म्हणजे आयर्न ओर मायनींग, मीन जाका म्हणटा ताजो, ताजेर हांव उत्तर दिवपाक शकचो ना. कारण कोळसो कोणें बंद केलो? भारत सरकारान केलो काय गोंय सरकारान केलो, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान केलो काय कोणें केलो तें म्हाका खबर ना. आनी ती फायल पळयले शिवाय हांव ताजेर कांय सांगपाक शकचो ना. दुसरी गजाल, फक्त क्लास 3 आनी क्लास 4 त्रास जाता, क्लास 1 आनी क्लास 2 जायना हे पळय आसा पळय न्ही, ते जाता जर जायत खऱ्यांनी जाल्यार कित्याक जाता तें पळोवचें पडटलें. तें हांव सांगपाक शकना कारण म्हाका त्यो फायली खबर ना. आनीक परिस्थिती पळय आसा पळय न्ही, एक पोर्ट ट्रस्टा समज 80% काम बंद जालें, कोळसोय बंद जालो, हेंय बंद जालें, आनी बारीक बारीक हेवटेन तेवटेन कितें तरी चालू आसा जाल्यार एक्चुअल परिस्थिती कितें? एक्चुअल पयशे कितले येता? बाबा क्लास 3 आनी क्लास 4 पयशे दिवपाक मेळटा काय ना? बाकीच्यांचो खर्च कमी जाला काय चड जाला? ह्यो सगळ्यो गजाली पळय आसात न्ही, ह्यो म्हाका कांयच खबर नासतल्यो, कारण म्हाका पोर्ट चलोवपाक सद्या कांय वांटो ना म्हणटकर हांव तें सांगपाक शकना. आनी मायनींग पळय आसता न्ही, जेन्ना हांव हांगा चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना 80% पोर्टाचे इनकम पळय आशिल्लें तें मायनींग आशिल्लें. मागीर जर पोर्ट तुगेले कोल चलतालो आनी कितें कितें नवे जर गजाली चलताल्यो तेन्ना मायनिंगाची पर्सेंटेज कितली ती हांव सांगपाक शकना. ते पोर्टांतलेच लोक सांगपाक शकतले.